नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी गुजरातच्या अहमदाबाद हांगा काल जाल्ल्या विमान दुर्घटनेच्या स्थळार भेट दिवन थंय संबंधीत अधिकाऱ्यांसयत नियाळ घेतलो. ते उपरांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी अहमदाबाद हांगा ह्या दुर्घटनेची सखोल माहिती जाणून घेवपा हेतान नियाळ बसका आपयली. त्या उपरांत ज्या वैजकीय हॉस्पिटलाच्या निवासी घराक ते विमान आपटून लोकांक दुखापत जाली त्या दुयेंतींक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी अहमदाबादच्या हॉस्पिटलाक भेट दिली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी एक संकेतस्थळाचेर संदेश दितना सरकाराक ह्या परिस्थितीचे दुख्ख कळटा आनी खंयच्याय शब्दान ह्या दुख्खाची खोलाय व्यक्त जावंक शकना अशें तांणी म्हळें. मजगतीं ह्या दुर्घटनेची गंभीरताय लक्षांत घेवन गोंय सरकारान आयच्या दिसा दुखवटो पाळपाचो आदेश दिला. सरकारान समेस्त कार्यावळी आनी महोत्सव हाका लागून आयज स्थगिती दवरल्या. काळ आयिल्लो पूण वेळ येवंक नाशिल्लो ही म्हण काल अहमदाबाद हांगा दुर्घटनेन विमानांत आशिल्ल्या रमेश विश्वास कुमार हाच्या खातीर खरी थारली. विमानांत आशिल्ल्या 242 प्रवाशां भितर तो एकटोच वाचलो. गुजरातच्या हॉस्पिटलांत दाखल आशिल्ल्या रमेश हांणी दूरदर्शनाक खासाक म्हायती दितना ह्या भिरांकूळ अपघाताचो अणभव व्यक्त केलो. वो मेरे नज़रों के सब सामने हुआ था. मेरे खुद को भी बिलीव नहीं होता कि मैं कैसे उसमें से जिंदा बाहर निकला, क्योंकि थोड़ा टाइम के लिए तो मेरे को लगा था कि मैं भी मरने वाला हूँ, लेकिन जब मेरी आँख खुल के मैं देखा ना तो मुझे लगा मैं जिंदा हूँ. तो मैंने ट्राई किया, जब मेरी सीट थे वो मेरी बेल्ट निकाला, मैंने वो ट्राई किया जहाँ से निकल सकता वहाँ से, तो मैं निकल गया वहाँ से. मेरे नज़रों के सामने एयर होस्टल और दूसरे आंटी अंकल सभी उसमें मिस हो गए थे सभी. टेकऑफ के बाद 1 मिनट के अंदर ही जब टेकऑफ हुआ ना तो सडनली 5-10 सेकंड कैसे लगा जैसे स्टक हो गया वो. बाद में से मेरे को लगा कि कुछ हुआ. बाद में प्लेन में लाइट ऑन हो गई, ग्रीन और वाइट. बाद में वो पता नहीं वो प्लेन टेक ऑफ ज़्यादा करने के लिए वो रेस तो बोलते हैं क्या, रेस दिया होगा ऐसा कुछ, और सीधा स्पीड में ही घुस गया और सब सामने सब हुआ. अहमदाबाद हांगा काल जाल्ल्या विमान अपघातान सगळ्या संवसारान दुख्ख पातळ्ळें. ह्या अपघाताक लागून तातूंत आशिल्ल्या 242 प्रवाशांक दुर्दैवी मरण आयलें. हे विमान ज्या जाग्यार कोसळ्ळें ते BJ मेडिकल कॉलेजचे मेस आनी तातूंत जेवपाक बशिल्ल्या विद्यार्थ्यांक गंभीर दुखापत जाली आनी कांय विद्यार्थ्यांक मरण आयलें. अपघाता उपरांत जखमी जाल्ल्यांक ताकतिकेन हॉस्पिटलांत उपचारा खातीर भरती केले. सध्या 32 जाण हॉस्पिटलांत उपचार घेतात. थंयच्या दोतोरांनी ह्या विशींची अदीक म्हायती दिली. मैं जब 50 मिनट दूर था, जब पहले बड़ा सा धमाका हुआ और जो विमान का जो पेट्रोल होता वो अग्नि मेरे सामने आई. मैं बाहर वहाँ पे रोड पे था, वहाँ पे रहता हूँ. तो क्या आवाज़ आया, धमाका हुआ ना, आवाज़ आया, आजू बाजू की पब्लिक बाहर निकली और चिल्लाने लगी और दौड़ करने लगी थी. फिर धुआं निकला ना, फिर पता चला कि प्लेन क्रैश हो गया है. मैं उसमें खाना खा रहा था जी मैं उस टाइम. फिर मैंने विंडो से बाहर देखा तो ऐसे एकदम बिल्डिंग गिरती हुई दिखी, तो मुझे पहले लगा अर्थक्वेक है. फिर बाद में ऊपर हमारे सूटकेस फटे तो मैं पता चला. बहुत तेज आवाज हुई एकदम से, तो देखने लगे इतने ही एकदम सारा मलबा ऊपर आ गिरा. बाहर से फिर लोग आए निकालने, तो फिर मेरे को उन्होंने निकाला. ये जहाँ पर क्रैश हुआ वो जगह हमारे स्टूडेंट की मैस है, वहाँ लोग खाना खा रहे थे और उसी बिल्डिंग पे आके ये फ्लाइट गिरी और उस टाइम पे अफरा तफरी हुई. लेकिन पूरे आरोग्य विभाग ने और सिविल हॉस्पिटल ने, सारे डॉक्टर ने मिलकर वो इमरजेंसी सिचुएशन को हैंडल किया. करीबन 60 लोग आए थे उस टाइम पे, जिसमें से काफ़ी लोग OPD बेस पे जिनको थोड़ी बहुत इंजरी थी उनको डिस्चार्ज कर दिया गया. अभी फ़िलहाल अगर आज हम देखेंगे तो हमारे पास 32 पेशेंट यहाँ पर एडमिटेड हॉस्पिटल के अंदर, और इस वार्ड जो C7 वार्ड है इसमें 22 लोग हैं. और हमारे पास उसमें मेडिकल स्टूडेंट भी है, आसपास के लोग वाले भी है, और अगर उसमें देखा जाए तो लोग जो हेल्प करने आए थे वो भी है. कोई रैपिडो वाला ड्राइवर है जो कुछ देने जा रहा था वहाँ. इस हिसाब से आसपास के जो प्लेन में नहीं सवार थे ऐसे लोगों को जो इंजरी हुई, और सिविल हॉस्पिटल सबसे नज़दीक, और ये सरकार की सबसे बड़ी व्यवस्था है जिसमें लोगों को इमीडिएटली सारवार दी गई. मांद्रेचे आमदार जी दारोलकर तशेंच कळंगूटचे आमदार मायकल लोबो हांणी आयज मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांची भेट घेवन टॅक्सी चालकांक एग्रिगेटर ॲपाचेर नोंदणी करपा विशीं स्पश्ट म्हायती जाणून घेतली. ह्या बसके विशीं पत्रकारांकडे उलयतना गोंयांत खंयच्याच परिस्थितींत ओला उबर सारखे एग्रिगेटर्स येवचे ना. संबंधीत भागधारकांक तशेंच टॅक्सीचो वेवसाय करप्यांक विश्वासान घेवन सरकार एग्रिगेटर धोरण लागू करतले अशें मुखेलमंत्र्यांनी स्पश्ट केलें.
ह्या विशयाचेर म्हाका बाब जीत आशिल्लो तो मायकल आशिल्लो आनी बाकीचे सगळे म्हाका मेळपाक येयले. लोकांनी कन्सिडर करून घेवचें न्ही एग्रिगेटरा खातीर काडिल्ली गायडलायन हांगा खंयसर ओला उबर हो खंयसर हांगासर येयना. ओके आमकां सिस्टम प्रोसिजर जाग्यार उडोवपाक जाय. सगळ्यांक विश्वासान घेवनूच आमी हो विशय जो आहा पळय सोडयता. हांव परतूय सांगता सगळे स्टेक होल्डर इन्क्लुडींग टॅक्सीवाले आसतले हॉटेलवाले आसतले ह्या सगळ्यांक आनी आमचे आमदार आसतले हांकां विश्वासान घेवन ओला उबर येयना हें सामकें विश्वासान सामकें थंड तकलेन धरचें सगळ्यांक. टॅक्सी वेवसायिकां भितर सरकाराच्या एग्रिगेटर धोरणाविशीं वेगवेगळे गैरसमज आसा आनी ताका लागून ते बंड करपाक उठल्यात. सरकार आनी टॅक्सी वेवसायिकां भितर आशिल्ले गैरसमज पयस करपा हेतान आनी स्पश्ट धोरण समजून घेवपा हेतान मुखेलमंत्र्या सयत बसका घेतिल्ली अशें मांद्रेचे आमदार जीत आरोलकार हांणी सांगलें. ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर क्लियरली सांगला ओला उबर आनी भायले एग्रिगेटर कोणूच येयना. फक्त एक सिस्टमान येवपाक जाय इक्वल रेट्स जावपाक जाय. ते इक्वल रेट्स घेवपाक आयज ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाची एंटायर मिटींग घेतलेली रिगार्डींग टॅक्सी इश्यू. तो आतां ते सगळे इक्वल रेट्स करपाक म्हणल्यार ते सुद्दां सगळे टॅक्सीकार भावांक कॉन्फिडन्सान घेवन म्हणजे तेंच्या स्टँडांचेर ते कितले रेट चार्ज करतात तेंच्या ते रेट्स तेंचे घेवन हांगासर आमी टुरिजम डिपार्टमेंट ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटान ते इम्प्लिमेंट करपाचो प्रयत्न करता. सो ओवरऑल डिस्कशनाक इतलेंच की सगळे टॅक्सीकार भाव आमचे आख्या गोंयचे आहात तांकां विश्वासान घेवन कितें ते फुडलो स्टेप घेतात. उत्तर गोंयचे पुलीस अधीक्षक राहुल गुप्ता हांणी कळंगुटे अल्पवयीन चलयांचेर जाल्ल्या बलात्कारा विशीं सविस्तर म्हायती दितना ह्या चलयांच्या आवय बापायन 8 जून दिसा चलयो बेपत्ता आशिल्ल्याची कागाळ आगशी पुलिसांक केल्ली अशें सांगलें. ज्या हॉटेलांत हें प्रकरण घडलां थंय संबंदीत अल्पवयीन चलयांक बेकायदेशीररित्या रूम दिल्लो अशें राहुल गुप्ता हांणी सांगलें. खंयच्याच हॉटेलांत अल्पवयीन भुरग्यांक रूम दिवप बेकायदेशीर आसा आनी अशें केल्यार खर ख्यास्त जावं येता अशी शिटकावणी लेगीत तांणी ह्या वेळार केली. एक कंप्लेनेंट इन्हें बताया कि उनकी 2 बेटियां हैं जिनकी एज 13 साल और 15 साल है. वो अपने घर से बहुत टाइम से घर पर नहीं आई हैं. फिर दूसरा कंप्लेनेंट बी उन्होंने बोला कि मेरी एक 11 साल की डॉटर है वो भी घर पर नहीं है और बातचीत करके लगा कि ये तीनों लड़कियां एक साथ ही कहीं पे गई हैं. तो हमारे जो पुलिस स्टेशन की टीम है अगसाइम पुलिस स्टेशन की वो उनको ढूंढने में लग गई और उन्होंने करंगोट में जाके ट्रेस किया उनको. एक होटल कृष्णा महादेव करके था वहां पे ट्रेस किया उनको और उनके साथ वहां पे 2 लड़के और पाए गए और 2 लड़के जिनकी एज 19 साल और 21 साल थी. तो उन सबको तीनों लड़कियों को रेस्क्यू करके और इन दोनों लड़कों को एप्रीहेंड करके पुलिस स्टेशन लाया गया और 8 तारीख को. उसके बाद इन तीनों लड़कियों को विक्टिम असिस्टेंस यूनिट होता है एक प्रोटोकॉल के अंदर हम उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते हैं एनजीओ के सामने. तो वो कराया गया तो उसमें लगा कि उसमें ये सामने आया कि इनके साथ सेक्सुअल अब्यूज हुआ है असॉल्ट हुआ है. तो उसके बेसिस पे हमने अगासाइम पुलिस स्टेशन में 2 FIR रजिस्टर की. गोंयांत मे म्हयन्यान पदार्पण करपी पावसान बऱ्याच दिसा सावन फावो तशी राज्यान हजेरी लावंक नाशिल्ली. पूण काल पडिल्ल्या उटंगराच्या पावसा उपरांत आतां हवामान खात्यान 16 जून मेरेन गोंयांत असोच दाट पावस पडटलो अशी शक्यताय उक्तायल्या. त्या उपरांत लेगीत 19 जून मेरेन राज्यांत पावस पडटलो अशें हवामान खात्यान कळीत केलां. मजगतीं भारतीय हवामान खात्यान दिल्ले खातीर आनी राजस्थान पंजाब आनी हरियाणा राज्या खातीर उश्णतेच्या ल्हाराची शिटकावणी दिल्या. इस्रायल देशान इराण देशा आड काल राती सावन संघर्षाची तीव्रता भयंकर खर करतना इराणांतले अणुकेंद्रीय सुविधा बॅलिस्टीक मिसायल खारकानो आनी वरिष्ठ लष्करी फुडाऱ्यांचेर हल्लो केलो. हाका लागून ह्या दोनूय देशां भितर युद्ध जावपाची शक्यताय वाडल्या. इस्रायल देशान हो हल्लो करपा खातीर 200 लढाकू विमानांचो वापर केलो. ह्या हल्ल्यान प्रत्युत्तर दितना इराण देशान इस्रायलान 100 लढाकू ड्रोन धाडून थंय हल्लो केलो. इस्रायलांतल्या हल्ल्यान इराणच्या इस्लामीक रेव्होल्युशनरी गार्ड संघटनेचे मुखेली जनरल हुसैन सलामी तशेंच लष्कराचे मुखेली मोहम्मद बागेरी हांकां मरण आयलें. इतल्यान खबरापत्रां हांगा सोंपता. परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.